स्टेट ऑफ द आर्ट म्हणपाक हरकत ना, म्हणजे स्टेट ऑफ द आर्ट इतले बरें जाणट्यांची सोय करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान हे तुमकां आयज दिल्ले आहा गोंयकारांक. हो सरकार सगळ्या वाटेनसून आमच्या गोंयच्या लोकांक हेल्प करता, रायट फ्रॉम द एल्डर्स टू द यंग यूथ. जी बरी स्कुलां जावची म्हणून आमी आमचे प्रयत्न चालूच असता की जी ओल्ड स्कूल्स आहा तांकां रिनोवेट करप. तितूनसून हे जाणटे खातीर जे प्रोविदोरियाचे एक हिंगा आदले घर आहले तितून म्हाका दिसता 10-12 जाण रावंक शकताले. तितून आयज कितले 100 बेड 85 बेड्स आमी प्रोविजन केला. 85 अशें म्हणणे आमी म्हणना की लोकांनी आपल्या मायबाक हिंगा हाडून दवरचे, आमच्या कोणाक हाडलेले नाका, पूण खऱ्यांनीच कोणाक गरज आहा, कोणाक कोणूच ना, तेंची भुरगीं भायर गेले आनी जाणटे आवयक पळोवपाक घरा लागीं कोण ना आनी तेंकां घडो ना, ओर तेंकां कोण सर्वंट दिवपाक घडो ना, ओर तिका कोणाचो तरी वांगडा रावपाक जाय जाणट्याक कशे बायलो, जाल्यार तेंकां ही बरी फॅसिलिटी 5 स्टार म्हटल्यार जाता. मुद्दम करून सगळ्यांनी सगळे रूम पोवचे वचून, डॉमेटरी पोवची, टॉयलेट फॅसिलिटी पोवची, जे पिलर्स बांदले जे आमी आदलेपण दाखयल्ले आहा, विच इज गोईंग विथ द आर्किटेक्चर ऑफ मारगांव, जे आमचे बाब दिगंबर कामताची कॉन्स्टिट्युएन्सी, जे हिंगासरले सायडीचे स्ट्रक्चर जे ओल्ड पोर्चुगीज गोवन पोर्चुगीज आर्किटेक्चराचे स्ट्रक्चर जे आहा तेंकां ब्लेंड करून बांदपी स्टेट ऑफ द आर्ट काम करपी फिशमॅन प्रभू हो कन्सल्टंट आनी तेच्या वांगडा कॉन्ट्रॅक्टर तृप्ती कन्स्ट्रक्शन. आनी हे काम व्हडलेशें आमी खर्च करूं ना, 6.5 कोटी 100 कोटी 40 लाख इतलेच. पण म्हणूंक ना की बाबा हे 20 कोटी सुमार म्हणले आसतले ना, खाली 100 कोटी 40 लाख. पूण त्या पयशांनी खरो उपयोग करपी म्हणजे सारखे हिंगासर चीप दिवन काम करपी आमचे रोहित कदम, आमचे जनरल मॅनेजर वालावलकर न्हू, जीएम वालावलीकर पळय ना ओके बसलो की हेंच्यांनी प्रॅक्टिकली हिंगासर येवन तेंच्या वांगडा सोनिया आनी आख्खी टीम जी तेंची टीम आहा प्रॅक्टिकली परतून येवन हे काम पळयलें आहा, तेचो आढावो घेतलेलो आहा. खंय सारकें जावना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक दाखयलें आहा आनी बरी फॅसिलिटी आमचे जाणट्यांक दिवची म्हणून जे चीफ मिनिस्टरान येवजिल्ले आमचे प्रोविदोरियाच्या मिनिस्टरान जे विजन दाखयलें आनी बाब दिगंबर कामतीच्या हितून सारके पाठिंब्यान म्हणजे तेणें सांगलेलें आपलो प्रोविदोरिया जो मडगांव आहा वो स्टेट ऑफ द आर्ट जावता आनी वसो जाल्या उपरांत गोंयांत दुसरे प्रोविदोरिया आहा ते जावचे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलेलें हो एक आमी करया आनी गोंयच्या लोकांक दाखोवया. आनी मिनिस्टरान विजन कितें दाखयलां की आपूण आहा तितले गोंयचे प्रोविदोरियाचे जे जाणट्यांचे होम्स आहा तितले आपूण बरें करपा खातीर चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतलो. आनी आमचे GSIDC लिमिटेड जे आहा गव्हर्नमेंटाचे सबसिडायज हे आमी बांदपाक आमी रेडी आहा. वी वील बिल्ड ऑल दीज old age homes into this standard so that our elders feel that the government cares for them. Our elders feel that we are being cared, we are being taken care, good food, good facility. चलपाक खातीर हिंगासर बरी व्हडली सोय केल्ली आहा. म्हणजे तांकां सकाळी फुडें सांजे जेवून जालें काय बरें चलपाक जाता. म्हणजे yet in the city but they can walk inside where there is shelter, there is no rain. म्हाका दिसता असली फॅसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट जे आमी केल्ले आहा डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. आनी तेणें हें काम फुडें व्हरचें कित्याक आख्खे गोंयांत डेव्हलपमेंट चालू आहा. ऑपोजिशन खाली उलयता की हे रॉंग आहा, ते रॉंग आहा, ते रॉंग आहा, ते रॉंग आहा आनी आमकां सोशल मिडियाचेर ट्रेल करून दिता. पूण ना, खऱ्यांनी
नॉर्थ ते साऊथ जे डेव्हलपमेंट चालू आहा, प्रायम मिनिस्टराचे विजन जे आहा हे आयज गोंयांत आमकां दिसता. जे हायवे आसूं ऑर रावणफोंड ब्रिज आसूं, आमची GSIDC आता म्हाका दिसता बाय ऑक्टोबर आमी परतून येतले हिंगा अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर दिगंबर कामतजी. वो रावणफोंड ब्रिज वो कंप्लीशनाक म्हाका दिसता आनीक 3 म्हयने 3 months बाय ऑक्टोबर वी विल इनॉग्रेट इट. तो इतलो बरो ब्रिज जातलो की लोक पळयतूच उरतले की मारगांव सिटीन जे डेव्हलपमेंट दिगंबर कामतीन चालू केला ते नोव्हेंबर पासून कितकीशीच इनॉग्रेशन. आता आमचे जे फिश या होलसेल फिश मार्केट जे आम्ही बांधलेलं आहे GSIDC तेजे आयज आढावा घेवपाक वयता आणि तेजे फॉर्मल इनॉग्रेशन जातले. वी विल हँड इट ओवर टू SGPDA which will start utilizing that project for all the wholesale fish vendors. म्हणजे बरे काम जितके हातीन घेतलेले आहा दिगंबर कामतीन हातीन घेतलेले आहा, जे मुख्यमंत्र्यान आधी काम स्टार्ट केले अंडर GSIDC म्हाका एक 4-5 प्रोजेक्ट असे हिंगासर मारगांव सिटीन इनॉग्रेशनाक नोव्हेंबराचे पयली 30 तारीख जावचे पयली आमी करपाचे आहा. इतले सांगून सगळ्यांक हिंगासर जाणटी आहा तेंकां हांव खऱ्यांनीच कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता. तुमकां बरें घर, बरी फॅसिलिटी, बरो हिंगासर गव्हर्मेंटान दिला. तुमकां आनी तेजे भायर कितें जाय तुमी मिनिस्टरा कडेन मागूंक जाता. मिनिस्टर आयज तुमचे खातीर मेळोंक इनॉग्रेट करपाक येयल्लो आहा. तुमी ताका सांगा आनी हेच्या भायर तुमकां कितें जाय जाल्यार. इतले सांगून मुख्यमंत्र्याचे हे जे आमकां सांगलेले तुमकां सांग म्हणून की आयज पावंक ना पूण तो मडगांव येतालो तुमकां खंय मेळपाक जरूर येतलो. तेणें म्हाका तें सांगलें सांग म्हणून तुमकां. इतले सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तांचे आशीर्वाद घेतल्यार दिस इज ए गुड गेस्चर ऑन बिहाफ ऑफ प्रोव्हिजनरी मिनिस्टर एंड हिज स्टाफ. अत्यंत महत्वाचो प्रकल्प हाजें उक्तावण आज हांगा आमी केल्लें आसा आनी आमचे बरोबर प्रोव्हिजनरीचे मंत्री भोवणे सुभाष बाब शिरोडकार तो सहकारी जाणी हें बांदकाम केलां. त्या GSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो, आमचो सेक्रेटरी प्रसन्न आचार, आमचो एक्स चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकार, आमचो MD रोहित कदम, आमचो डायरेक्टर, आमी सगळे जाणात आमच्या शास्त्रांत वेगवेगळे आश्रम सांगल्यात. हांव बाकीच्या आश्रमां भितर वचना पूण एक आश्रम जो अत्यंत महत्वाचो आसता तो म्हणजे वृद्धाश्रम. जेन्ना मनीस जाणटो जाता तो कितलोय पयशेकार आसत, कोणी आसत, ऑफिसर आसत किंवा पॉलिटिशियन आसत, कोणी आसत, जाणटेपणांतल्यान सगळे जाण वतात. मृत्यू हो अटल आसा. हे महाभारतांत युधिष्ठिरान यक्ष राजाक सांगिल्लें की ह्या देशांत आनी ह्या जगात अमर कोण ना. पूण वृद्धाश्रम जेन्ना मनशाक जेन्ना जाणटो जाता तेन्ना तो कशे पद्दतीन जगता. आज समाजाची परिस्थिती कितें आसा. आज भुरग्यांक बापाय कडेन आवय कडेन पळोवपाक टायम नासता. थोड्यांचे भुरगे अमेरिकेक आसा, थोड्यांचे भुरगे जर्मनीक आसता, आनी खंय आसा. बापूय जाणटो जालो, दुयेंत जालो, ताका पळयतलो कोण. तो म्हणटा आपूण जाल्यार पयशे दिता पूण कोणाचे तरी ताका पळोवपाक जाय. हांवें खुबश्यो अश्यो केसीस पळयल्या की तांचे भुरगे सगळे आज बऱ्या पोजिशनाचेर आसा. घर तांचे बंद आसता पूण आवय बापाय ते खंय तरी वृद्धाश्रमांत घालता. आमच्या शासनात पयलीं अशें नाशिल्लें. वृद्धाश्रमाक खंय तरी वृद्धाश्रम जातले आनी खंय तरी वेगवेगळ्यो संस्था जातल्यो आनी जाणटेल्यांक दवरतले अशें करीत घर सगळे व्हडलें आसतालें. आनी घरांत प्रत्येकाची केअर कोण जाल्यार जॉयंट फॅमिली आसता. आतां जॉयंट फॅमिली ना. आवय बापूय भुरगो आतां आवय बापायली भुरग्यांक गेली भायर गेली जाल्यार आवय बापाय खरें जावन व्हरतात भायर. सामके जाणटे जाले, ग्रॅण्डचिल्ड्रन जाले जाल्यार कितें करतलो. आनी म्हणून बरें सरकाराचें कर्तव्य आसता. जितले आमी भुरग्यां खातीर काम करता, भुरग्यांक जॉब दितात, बायलां खातीर महिला शक्तीचें काम करतात, तितल्याच नेटान वृद्धां खातीर काम करप हें बरें सरकाराचें कर्तव्य आसता. आनी त्या कर्तव्याक डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आशिल्लें सरकार आनी प्रोव्हिजनराचो मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे नेतृत्वा सकयल आशिल्लें प्रोव्हिजन खातें हें खंयच चुकुना. आनी अत्यंत बऱ्या पद्दतीन हें काम तांणी केल्लें आसा.
तांचे जिवन बरें जावपाक जाय. म्हणजे हांव हांगा येवपी हांव वाडदिवसाक सुद्दां हांगा सदांच हांचे खातीर जेवण दिता दनपारचें आनी हांव तांचे बरोबर जेवता. कितले वर्सां जालीं आनी हांव त्या वातावरणांत पळयतालो. आज हांव जेन्ना काम चलता आसतना आयिल्लें तेन्ना हांवें तांचे इंजिनियराक सांगलें की हे एक बऱ्यांतलें बरें काम जातलें. हांव मायकल उठलो तसो लकी खरो. मायकलान पयलीं 4 दिवस हालीं पयली बिल्डींग ताणें आमची आयकॉनीक बिल्डींग इनॉग्रेट केली आमी सेंट्रल मिनिस्टराक हाडून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची मांडोळीचे तिराचे वन ऑफ द बेस्ट बिल्डींग इन द स्टेट इन द कंट्री म्हटल्यार जाता. बिल्डिंगे वयर गेल्यार तुका सगळें पळोवपाक मेळटा. दुसरे बिल्डिंगी ही आज इनॉग्रेट केल्या. ही सामकी अत्यंत बरी बिल्डींग. हांगा कोण रावून गेल्या तुमी रावताले मरे ना पळय फरक पडटा मरे सामकी म्हणजे तांचें रिएक्शन भितर सरतना ही आमची पयलींची बिल्डींग कितें आशिल्ली आनी आतां कितें जालें काय म्हणून हें खरें म्हणल्यार राजांगणाचें घरां आसतालीं पयलींच्या पद्दतीन त्या पद्दतीचें एक घर जालां. हांगा येवपाक हांगा सगळें हांव काम करता आसतना आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता की GSIDC दाखोवन दिलां की आमी क्वॉलिटी काम करपाक शकता. मायकलाचें अभिनंदन करता. प्रमोद सावंत पयलीं चेअरमॅन आशिल्लो ताचें अभिनंदन करता आनी सगळे तांचे इंजिनियर मॅनेजिंग डायरेक्टर तांचें अभिनंदन करता. दीस इज ए क्लासीक एक्झाम्पल ऑफ गुड क्वॉलिटी कन्स्ट्रक्शन. जाणट्यांक सुविधा दिवप हें प्रोविजोरियाचें कर्तव्य ठरता. प्रोविजोरिया तें करता. बाब सुभाष शिरोडकरांचें नेतृत्वासकल ते वेगवेगळे कडेन हे आश्रमांत आसतना लोकांक सुविधा दिवपाचो प्रयत्न करता. म्हाका खात्री आसा की हो जेन्ना पळय कोण पळयतले न्ही ते डिमांड करतले की बाकी कडेन आसा ते अशाच पद्दतीचें करचें ताच्या सकयल क्वॉलिटी नाका म्हणून तुमचेर प्रेशर येवपाचें आसा आनी थोडे दिसांनी. हांव बाब बोळवयकाराचें अभिनंदन करता की तोय खूब ताणें हें जावचें बेगीन. हांव जेन्ना येतालो इन्स्पेक्शनाक तेन्ना बोळवयकार येतालो तो सांगतालो अशें अशें चलता कितें चलता तें. पूण हांव ओवरऑल GSIDCचें अभिनंदन करता की तांणी बरें काम केलें. नॉर्मली विरोधी पक्ष क्रिटिसायज करत आसता. विरोधी पक्षांनी मातशें बेस्ट जाणां तांकां जाणटेल्यांक कळटलें सरकार कितें करता हें तांणी पळोवपाक जाय. वॉट्सॅपाचेर कितें घालप IIT येवपाक जायना आनी कितें घालप हें सोंपें आसा. IIT आयल्यार गोंयचे भुरगे येवपाक लागतले. गोंयचे भुरगे IITन जावपाक मेळटलें. आज IITन जाता जाल्यार तुका बॉम्बे वचचें पडटा तुका आनी खंय वचचें पडटा. IITचो कॉम्प्लेक्स जालो फाल्यां की एक वेगळें वातावरण गोंयांत तयार जातलें. गोवा विल गो ऑन द इंटरनॅशनल मॅप. सगळे शिक्षण संस्था भितर फॉरेनाक पण भुरगीं शिकपाक वता तांकां पयले प्रिफरन्स दिता जो भुरगो IIT शिकला ताणें IIT कोर्स केला ह्या भुरग्यांक पयले प्रिफरन्स दिता. हें आमच्या खऱ्याक समजना आनी म्हणून ते कित्याक कशा कशें स्टेटमेंट करता. आनी म्हणून हांव मागतां की ताणें वही येवन पळोवपाचो गोंयचें सरकार जितलें म्हत्व तरणाट्यांक दिता जितलें म्हत्व महिलांक दिता तितलेंच म्हत्व जाणट्यांक दिता. हें क्लासीक एक्झाम्पल आसा. हाजे पासून तांणी धडो घेवचो आनी येवन पळोवचें. फक्त टिका केली म्हणून काय ना. हांव परत एकदां बाब सुभाष शिरोडकराचें अभिनंदन करता की ताच्या नेतृत्वा सकयल प्रोविजन जें काम केलां तें खरें म्हत्वाचें काम. तांकां जाणटेपणां तरी उरतलें परमनंट उरतलें हें की आमकां जाणटेपण आमचें बरें गेलें म्हणून. कारण जाणटेपणां कितें जाता तरणाटे आसतना आनी खूब कितें केलां आसतलें. जाणटेपणां हात थरथरपाक लागता तेन्ना जो आदार दिता तो देव म्हणटात. त्या वेळाचेर गोंयच्या सरकारान तांकां आदार दिलो. गोंयचो सरकार तांकां विसरना आनी तांचे खातीर हें इतकें बरें स्थान निर्माण केल्लें आसा. परत एकदां हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आमच्या जाणट्यांक नमस्कार करता की तुमचें नशीब बरें की तुमकां अशें सरकार मेळ्ळें असो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो असो प्रोविजोरिया मिनिस्टर मेळ्ळो आनी आमचे GSIDCचो चेअरमॅन बरें काम करपी चेअरमॅन आनी तांची टीम मेळ्ळी. तुमकां सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आदांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय. ऑफिशियल डिपार्टमेंटा कडल्यान आमच्याकडे ही बिल्डिंग आयली. ऑफिशियल तुका पयलीं कोण तरी दिली आसतली लक्षात घ्या. ही सरकारान बिल्डिंग न्ही. हें बांदकाम पळयलो सरकारान हे कोणाचें जुनी घर हें कोणा तरी आनी ते दामी मनशान दिल्ली आसा म्हणून ताजी याद करता. कोणाक कोण म्हणटा तो याद करता. आनी त्या बरोबरच मागीर अशे काही दामी लोक आसात. प्रदीप जैन, प्रिया जाधव, मागीर सूरज बोरकर, कर्नल सिंधू आनी सोनल जोशी. हे काम विराय मंडळाला सगळी काम मदत करतात. कितेंय काम आसलें मुखार करपाक येतात घेवपाक येतात. आनी तशेंच मागीर फार्मसी सालसे फार्मसी सालसे मागीर तांणी कोरोनाच्या वेळार आमकां खूब मदत केली. हांगचे जे लोक रावता ते जाणकार लोकांक जाणटे लोकांक खुबशी मदत त्या वेळार पळयली. आमचे सालसे फार्मसी केल्ली आसा. 1902 जेवप खूब म्हत्वाचें कारण
जो कोण उपकार करता, जो कोण आदार करता ताची याद करप, डिपार्टमेंटाची याद करप खूब म्हत्वाचें. त्यानुसार ही ताची नोंद घेतलेली आसा. हांव तांकांय बी बरें आयुश्य आरोग्याचें यश मागता आनी देव तसो पळयता. On behalf of the staff, officers, director of IPA Promotoria and the senior citizen, I extend my heartfelt